नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी वामन श्रीनिवास कुडवा हांगेले वळख दितस. मंगळूराचे सर्वतोमुख अभिवृद्धीक वावर केलेले व्यक्तीपैकी वामन श्रीनिवास कुडवा हांगेले नाव प्रमुख जावन आयकूंक मेळटा. व्ही.एस. कुडवा म्हणून ख्यात जाल्लेले तांणी सिंडिकेट बँकाचे स्थापक निर्देशक जावन आशिल्लीं ती. कॅनरा स्प्रिंग्स, कॅनरा स्टील, कॅनरा मोटर आनी जनरल इन्शुरन्स अशे साबार संस्थो आरंभ केलेले व्ही.एस. कुडवा पत्रिकोद्यमी जावन आशिल्लीं ती. व्ही.एस. कुडवा 9 जून 1899 इस्वेंतू मुल्की गांवांतू जन्मलें ती. व्ही.एस. कुडवा 9 जून 1899 इस्वेंतू मुल्की गांवांतू जन्मलें ती. तांगेल बापय मुल्की कुडवा घराण्याचो श्रीनिवास रामचंद्र कुडवाक स्वताचो एक ल्हान हातमग आशिल्लें. तांगेले प्राथमीक शिक्षण मुल्कींतू, हायस्कूल शिक्षण उडपींतू आनी इंटरमिडिएट मंगळूराचे सरकारी कॉलेजांतू जाल्लें. मुंबयचे विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इन्स्टिट्यूटांतू इंजिनियरिंग शिक्षण घेतलें. इंजिनियरिंग शिक्षण पूर्ती जावचे पयलेंची गांधीजीले उल्ल्याक मान दिवन असहकार आंदोलनांतू वांटो घेवच्याक उडपीक आयलें ती. इंग्लीश शिक्षण बहिष्कार करचे नदरेन काँग्रेस पक्षासावन आरंभ केलेले राष्ट्रीय शाळेंतू स्वयंसेवक जावन शिक्षकाले वावर केलें. 1922 सावन 26 ताईं तांणी उडपींतू स्वताचो इंजिनियरिंग वर्कशॉप आरंभ करून वावर केलें. 1926 इस्वींतू तांणी मंगळूराचे CPC कंपनींतू आडळीत निर्देशक जावन मेळ्ळें ती. तांगेले मुखेलपणारी त्या कंपनींतू खूब अभिवृद्धी जाल्ली आनी देशव्यापी नांव पावलें. 1932 पासून 1967 ताईं तांणी त्या कंपनीचो जनरल मॅनेजर जावन आशिल्लें ती. व्ही.एस. कुडवान उद्योग सृष्टी करचे नदरेन साबार संस्थो बांदिलो. 1938 इस्वींतू कॅनरा सेल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1941 इस्वींतू कॅनरा मोटर आनी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, 1943 इस्वींतू कॅनरा वर्कशॉप, 1947 इस्वींतू कॅनरा टायर आनी रबर वर्क्स लिमिटेड, 1950 इस्वींतू कॅनरा स्प्रिंग्स आनी 1963 इस्वींतू कॅनरा स्टील कंपनी स्थापन केलें. कामगार कायदो येवचे पयलींची आपले कंपनीचे कामगारांक बोनस, ग्रॅच्युटी, पेन्शनाचे सवलत तांणी दिलां. व्ही.एस. कुडवाक पत्रिकोद्यमांतू आसक्ती आशिल्ली. 1922 इस्वींतू असहकार आंदोलना काळारी तांणी सत्याग्रही नांवाचे पत्रिकेचो संपादक जावन वावर केला. 1923 सावन 1934 पर्यंत स्वाभिमानी पत्रिकेचो संपादक जावन आशिल्लें ती. 1941 इस्वींतू न्यूज पेपर पब्लिशर्स प्रायव्हेट लिमिटेड स्थापन करून नवभारत दिसाळें आरंभ केलें. ही पत्रिका बहु जनप्रिय जावन आशिल्लें. मणिपालाचे TMA पै आनी उपेंद्र अनंत पै सांगत मेळून सिंडिकेट बँक आरंभ केलें आनी थंय स्थापक निर्देशक जावन वावर केलें. 1948 इस्वींतू कॅनरा चेंबर ऑफ कॉमर्साचे अध्यक्ष जावन मुखावेल 3 अवधीक तांणी अध्यक्ष जावन आशिल्लें ती. त्या कालारी उल्लाल श्रीनिवास मल्ल्या सांगत मेळून मंगळूरू विमान अड्डा आनी सुरतकलांतू कर्नाटक रिजनल इंजिनियरिंग कॉलेज शुरू जावच्याक कारण जाल्लें ती. आज हो संस्थो NITK
म्हणून नावादीक जाला. आर्थिक उदरगती खातीर 1955 इसवींतू कॅनरा फाउंडेशन स्थापन करून त्या मुखांतर फॉरेन स्टुडंट लोन स्कॉलरशिप आरंभ केले. मंगळूरांतू रोटरी क्लब आरंभ जावच्याक कारण जाल्लें. तांणी रोटरी क्लबाचे स्थापक अध्यक्ष आशिल्ले. त्यांनी साभार संघ संस्थेच्यो अध्यक्ष जावन आशिल्ले. त्यापैकी साऊथ कॅनरा डेव्हलपमेंट अँड वेलफेअर बोर्ड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन आणि साऊथ कॅनरा विलेज इंडस्ट्रीज असोसिएशन प्रमुख जावन आसात. कर्मयोगी जावन आशिल्ले V.S. कुडवा 30 जून 1967 इसवींतू देवादीन जाल्ले. V.S. कुडवाले गौरवार्थ कॅनरा वर्कशॉपाचे वठारांतू सुंदर उद्यान निर्माण करून थंय तांगेलो पुतळो बसयला. मंगळूरांतू नवभारत प्रेस आशिल्ले सुवातेक नवभारत सर्कल म्हणटात. M. वसंत मल्ल्या हांनी बरयिल्ले V.S. कुडवा जीवन साधने म्हळेले कन्नड आणि इंग्लिश पुस्तक कॅनरा फाउंडेशनान प्रकट केला. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन ख्यात उद्यमी V.S. कुडवा हांगेलो आठव करतात. नमस्कार.